पंढरीनाथ महाराज की. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ, ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ. ಭಾಸುರ ರವಿಕೋಟಿ ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ, ನಿನ್ನ ದಾಸರ 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 ದಾಸ್ಯವ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ದಾಸರ 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 ದಾಸ್ಯವ ಕೊಡು. ನಾಶರಹಿತ ನಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ 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 ದಾಸ್ಯ ಕೊಡು. ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. अशी पुरंदरदास निमगिता कसले दासांगेले दास्य दी म्हणून तुगेल दास्य नाही, तुगेल आपावची तितली सुलभ ना रे परमात्मा. तुगेल दासांग गेलवे, तुगेल दासाल 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 दासाले म्हाका दास्य मेळणारी म्हाका जन्म सार्थक जाता. इता म्हण म्हणारी एक मेट्ट चोण वता पण आनी तुगेल आपावची प्रयत्न करता म्हणून सांगतस. तशी निन्न नाशरहित निन्न दासर दासर दास्यव कोडो पुरंदर विठ्ठला काही. तसले पुरंदरदासाल दिव्य संदेश आम्ही दास जेवचे साध्य असवे म्हणून आलोचन केला री. पुरा दास भक्त, पुरा भक्त दास नाही, पुरा भक्त दास नाही. आता आम्ही पुरा परमात्मा प्रीती करता ती ज्याला आम्ही दास वय जाय नाही. दास जेवच्या तितलं सुलभ ना. ताके जीवन शिस्तस आध्यात्मस दीक्षस तशी वांचुका आमगेल समाजात कोणय असं म्हणून जाल्यार आमगेले भद्रगिरी अच्युत मामू, भद्रगिरी केशव मामू हान्नी दास आमगेल समाजाचे. तांकां आमी निरंतर उडगा स्मरण करून घेवका आनी तांणी सांगेल वाटेर आमी गेल्यारी आमी भक्तपुणी जातात. दास जायना नातलारी जेवची प्रयत्न करूयेत नवे जेवका म्हणना. म्हणलेले एक दिव्य संदेशा वटू आयची भजन सम्राट भजन आमी प्रारंभ करुया. आज मेगेल वटू हांग वेदिकेरी आमगेले भजन साधक निरंजन कामत कोटेश्वर हान्नी आसा ती. तशीच मंगळूराचो कोणू गिरीश नागेश प्रभू, मुंबईचो कोणू राघवेंद्र मल्ल्या, तशीच आरबेट माधव कामत हान्नी आसा ती. आजी सगळ्यांक काही आनंद दिवचे खातीर आयिल्ली आसा ती श्री महालक्ष्मी भजना मंडळी सिद्धापुराचो कोणू शिर्शी सिद्धापुराचो कोणू. हांव शिर्शी सिद्धापूर म्हणून कसले सांगता म्हण म्हळ्यार मस्त सिद्धापूर आसा, 3-4 सिद्धापूर आसा. ताजे खातीर कन्फ्यूज जावचे नज म्हूण सांगिल्लें शिर्शी सिद्धापूर. तांणी आयिल्ली आसा ती. आमी सक्कड तांगेलें भजन आयकुया. तांणी आमगेले मुखार येता भजन म्हणून आमकां खुशी कोरका आनी परमात्माक गुरू परंपरेक खुशी जावची म्हणके कोरका म्हणून तांगे लागीं प्रार्थना. आले रे गणपती आज दारी रे, आले रे गणपती आज दारी रे. बाप्पा मोरया आनंद झाला माझा मना भारी रे. आले रे गणपती आज दारी रे, आले रे गणपती आज दारी रे. सजले मकार हे फुलमाळ ओवळी, सजले मकार हे फुलमाळ ओवळी. उजळून आरती तबकात ठेवली, उजळून आरती तबकात ठेवली. मोदक ही आवडीच्या गोडी त्याची न्यारी रे, मोदक ही आवडीच्या गोडी त्याची न्यारी रे. आले रे गणपती आज दारी रे, आले रे गणपती आज दारी रे. ताळजांज मृदंगाच्या गजर ही धुमला, ताळजांज
स्वामी भरतगाडी मठातु वासस्थान हरी स्मरण गुरुचरणाचे ध्यान भरतगाडी मठातु वासस्थान हरी
ದೇವಿ ಮಂಗಳಾಂಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸಿ ಎರಗುವೆ ಮಂಗಳಾಂಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸಿ ಎರಗುವೆ ಇಂದಿರೇಶನ ಕೂಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಇಂದಿರೇಶನ ಕೂಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಬಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನಿ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ 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 ಅಗಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಅಗಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಗಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಳಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಳಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಊಟ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ಊಟ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ಇಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಊಟ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ ಇಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೋಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೋಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಸುಂದರ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿಯೋ ಹರಿ ಸುಂದರ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿಯೋ ಹರಿ
देहादेवाचे मंदिर देहादेवाचे मंदिर आत आत्मा परमेश्वर आत आत्मा परमेश्वर देहादेवाचे मंदिर देहादेवाचे मंदिर जशी उसात हो साकर जशी उसात हो साकर तसा देहात हो ईश्वर तसा देहात हो ईश्वर जसे दुधामध्ये लोणी जसे दुधामध्ये लोणी तसा देही चक्रपाणी तसा देही चक्रपाणी देहादेवाचे मंदिर देहादेवाचे मंदिर आत आत्मा परमेश्वर आत आत्मा परमेश्वर देहादेवाचे मंदिर देहादेवाचे 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 मंदिर गोविंदा श्री महालक्ष्मी भजना मंडळी सिद्धापूर चंदजल तुमगेले भजन खुशी जल्ले आमकां आयकोनू आता आमगेले राघवेंद्र मल्ल्या तुमगेले भजने ಬಗ್ಗೆ कसं म्हणतात म्हण पळया तल्लीन जाऊन एकत्र एक लॅक तुम्ही चांग करून भजन केले मस्तपट्टी पावस येताना एकूल्याक पडतं काय खंय म्हळ्यार एक कडेन दटूज पडचे अशी तशी कसले ना एक रितीर पडता तशीची वर्षा म्हणतात ताका तशी जालें भक्तीन आनी कसन म्हळ्यार हें एक फिल्ड असं भजनेचें तातूंत तो कोणय आमकां खुशी कोरका म्हूण ना खंय आमी आमगेले इतल्या खुशी पावची कोणाकय एक्सपेक्ट करूं जायना तांणी आमकां खुशी कोरका म्हणून आमीच खुशी जावची त्या एकच त्या स्टेजार भारी चंद करून सांगला आनी भारी खुशी जाली हें स्वामेले तुमी पद सांगले विद्याधिराज स्वामेले ते कोण बरयले म्हणून कसले विद्याधीश स्वामी न्ही विद्याधिराज ते न्ही ते मागीर विद्याधीश केल्ली ते मागीर हांव आयकलेलो विद्याधिराज सुरवेळ सांगिल्ले मागीर विद्याधीश म्हणून ऍड केलेले म्हणून हांव मिगेल म्हणा तो चूक येशा पुरो ते कोण कोणाय बरयले गोतस की तुमकां तुमी कोणाला आयकलेले ते करेक्ट हांव तागे लागीं आयकलेलो ते विद्याधिराजाले स्वामीले वैरी केल्लेले म्हणून हांव लेता न्हय गोतस की तुमकां ना कोण बरयले गोत ना अडिना बार लायक जाला आयकुचें मेळ्ळें खुशी जाली आनी केलो मराठी पद एक दोन सांगिल्ले व्हेरी नायस लायक जाला नागेश प्रभू कसं म्हणतात म्हण पळया ಹರಿ ಓಂ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂತ ಸುಖವೋ त्याक तशी आजी पुरा हांगा भजनेचे चांग जन पुरा मेळ्ळ्याची भारी खुशी जाल भजन आयकून तुम्ही एकली सांगता आसा की 5 जन सांगता आसाची कळता नाशिल्लें इता म्हळ्यार पुरा जनाल ಒಟ್ಟು मेळ्ळू एक वायस भारी चंद जावन आयकत आशिल्लें भारी खुशी जाले आनी कसले सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ कसले मिस्टेक आसच्या बरो त्या पर कसले ऑडिशना हांव कसले त्या विशयार उलयना धन्यवाद हांव उलोवंक हांवें तांणी उलयलें पाव पूर्ण हांवें उलोवंक हांवें चंद जाला भजन एक मेळ न्हू म्हणला म्हणके एक 2 विचार हांव सांगू इश्ट पावता भजने विशयान जल्ल मितीन तुमी फस्ट गणपतील म्हणलें मागीर गुरूल म्हणलें हांवें फस्ट गुरूल म्हूण मागीर गणपतील म्हळ्यार चांग इताक म्हूण म्हळ्यार गोकर्ण मठात जावो काशी मठात जावो सिद्धांत असचे माध्व सिद्धांत ताजे प्रकार फस्ट गुरुले यती तारतम्य गुरूक फस्ट स्मरण करून आनी गुरूल पशी फुडें आमी दासांक गेले म्हणटा म्हणजे जाल्यार दास तारतम्य म्हणून येता आमी आतां आमी पुरो दासवाणी म्हणटना एका वेळा मस्त टायम आसा म्हण जाल्यार
फस्ट जगन्नाथ दासा वयर भजन म्हणू, मागीर गोपाल दासा वयर भजन म्हणू, मागीर विजयदासा वयर भजन म्हणू, मागीर पुरंदरदासा वयर भजन म्हणू, मागीर अशी यतींग गेले वयर येवन मागीर गणपतीला येताना 1 घंटा प्रोग्राम जाता. इताक म्हळ्यार त्या एक क्रम ते तारतम्य पद्धती म्हण तारतम्योक्त एक कक्षे एक देवान अशी तसले एक कक्षे तशीची यतींक तांगेले सिनियरिटी प्रकार. आतां मी सपोज आमी आतां विद्याधिराज स्वाम्याले वयर भजन म्हणटा ती म्हणलें विद्याधिराज स्वाम्याल भजन म्हण जातरी विद्याधीश स्वाम्याल म्हणूनच आमी फस्ट विद्याधीश स्वाम्याल म्हण जातरी मागीर विद्याधिराज स्वाम्याल म्हणू मागीर द्वारकानाथ स्वाम्याले अशी वचुका तांगेल सिनियरिटी प्रकार. तशीच संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल म्हणू ताजे मागीर सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल वयर म्हणू ताजे मागीर सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्या वयर म्हणू ताजे मागीर वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्याल वयर. हें एक क्रम. तशी फस्ट गुरूल म्हण जातरी मागीर गणपती म्हळ्यार चांगात म्हणलेल्यान तुका कसलेय तुमकां दोश जावो एक तशी म्हणूनच आशिल्ली चुकी म्हूण सांगची न्हय. हांव ग्रुपा सुरवेक सांगला इता म्हळ्यार हें रावंडात आमी तारतम्याकच तारतम्य म्हणुकाची म्हूण सांगना ती म्हूण तुमी ऑब्जर्व करून आसतलें म्हूण लेखता हांव. चंद जाला कसलेय भजनेन तुका हांवें तोंदर ना. मागीर बारे भाग्यद निधिये त्या भजनेन तूं जरद पितांबर फस्ट चरण म्हणले तुमी ते सेकंड चरण जावका. फस्ट चरण अनेक चरण खंयचे ते हां ते फस्ट चरण त्या फस्ट चरण हे जरद पितांबर हे सेकंड चरण येवका त्या ऑर्डर प्रकार. आनी सरिगे म्हणले तुमी सरिगे सरव न्हय सरगी सरव सरगी सरगी म्हळ्यार सुरगी हू आमगेल्या हांगा हां सुरगी म्हणटात. नॉर्थ कर्नाटकांत सरगी म्हणटात. तशें जाल्यार आमी सरगी सरव चंद्रहार गळलेयुत आलेयुत ते आळेयुत न्हय ते हार तीण येतना हालकाकय सरगी सरव चंद्रहार गळलेयुत बाले नमनीत नका. कशी येवका तिणें तिणी येवचे वेळार तशी सरगी सरव म्हळ्यार गेळ्या तूं सुरगीची माला आनी चंद्रहार घाल तिणें येतना त्या दोनी हालत ताजी चंदाई त्या सांगता अनंतादृश्य. तशें जाल्यार मी तिना त्या एक विचार स्वल्प पळोवन घेतला चांग मुख्य आशिल्ले तेच विचार विंगड. आनी हरिकुणिदा तांतूं तुमी कांचिय कसं म्हणलें हां कांचिय धामा म्हूण म्हळें वय कांचिय धामा जावका ते महाप्राणयोचानाचे. कांचिय धामा म्हळ्यार कांची आशिल्लें घर म्हूण जाता. कांचिय धामा म्हूण म्हळ्यार कंचीचे अवंगले परमात्मा देहार आसा म्हूण. धाम आनी धामाक व्यत्यास ते. धाम म्हळ्यार अवंगले कंचिय बट्टे आमी वचना कंची एक वाडीक घेवन येवचे वता पळय अवंगले तशी परमात्मा देहारी मस्त येता तूं मस्त भजन येन तूं उट्ट बट्टी बेगीत उट्टाचे ह्यान तूं त्या न्हय आनीक कंचिय धामा म्हूण मस्त पदात येता. दास बरयता ती म्हळ्यार कंचीचे अवंगले परमात्मा देहार आशिल्ले म्हूण हातूंत दोन विचार आसा कसो म्हूण म्हळ्यार एक कितली वर्स तकून कंचीचे अवंगल्याक कितली मोल आसा म्हूण कळटा. इता म्हळ्यार तितली 600-700 वर्सां फुडें दासान बरो काम म्हूण जाल्यार त्यातून तकून ते फेमस म्हूण जालें नवय एक ते संदेश मेळटा ताका म्हणजे संशोधने म्हणून साहित्यांतूय. तशी जाल्यार मी तिनं कंचीय धामा न्हय वरल भजन म्हणल्यान तूं कसलेय तोंदर ना. चंद जाला आमकां संतोष जाला तुमी म्हणलेल्यान तूं देव तुमकां सगळ्यांक चांग आयुष्य आरोग्य सुख संपद मना शांती आनी चंद जीवन दिवन तुमगेल घरल्यागी परमात्मा निरंतर जावन राबून रक्षण करो म्हण आमी देवाला मागताची. आज आमगेले महालक्ष्मी भजना मंडळी शिर्शी सिद्धापुराच्यान येवन आमकां सगळ्यांक खोशी दिलेलो आसा. तांकां बरें जावं म्हणून आमी सगळ्यांनी मागया. फाय वपास अनेक भजना मंडळी आपण घेवन तुमगेल मुखार येता ते दळताय हरे श्रीनिवासा. ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजेद् वेङ्कटनायकं निवारयाश्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव. ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. हरि ओम्.
सर्वांक नमस्कार. आयज हांगा हे भजन सम्राट कार्यक्रमाक आमी मंगळूराक असले एक विशेष कार्यक्रमाक आमकां हांगा येवचे एक अवकाश कोण दिले. हे तुमगेले यूथ ऑफ JSB आनी हे भजन सम्राटाचे सर्व पदाधिकारींक सर्व कार्यकर्त्यांक कमिटी वर्गांक आमगेले सिद्धापूर शिरसी सिद्धापूरचे महालक्ष्मी भजना मंडळी हांगेले तर्फेन हांव तुमकां सर्वांक धन्यवादपूर्वक नमस्कार सांगता. आमगेले हे भजना मंडळी एक 5-6 वर्षान एक तयार जावन आमगेले वेंकटरमणाले एक सन्निधानांतू जे उत्सवाक आनी आषाढ एकादशी कार्तिक एकादशीक भजन सेवा करून आयिल्ले हे आमगेले भजना मंडळींतू एक मस्त लोक आसाची तांतू आज आमी हांगा अवकाश दिले तसले चौकटांतू आमगेले श्रीमती मीनाक्षी कामत आनी कृपा कृष्णानंद देवनड्डी आनी श्रीमती पूर्णिमा दामोदर शानबाग आनी श्रीमती स्नेहा संतोष प्रभू श्रीमती विनया विनायक शानबाग आनी आमगेले लक्ष्मीश नायक बेंगरे आनी हांगा तबला साथींतू आमगेलो अजित भट आनी हार्मोनियम आनी हे मंडळीचे शिक्षक जावन श्री विद्याधर भट आमी वैदिक वृत्ती करून आसाची. हांवें हे सर्व हे मंडळी तर्फेन तुमकां धन्यवाद सांगता. आमी हांगा इतलो व्हड कार्यक्रमाक व्हड गांवां येता म्हणून कल्पना वरी करना. फस्ट टायम आमी एक हे कार्यक्रम आयिल्ले आसाचे म्हणजे भजनेक आमी देवालयात बसून भजन वटू सेवा करता आसाचे तरी स्पर्धा कार्यक्रम म्हणून आयिल्ले आमी प्रथम आज आयिल्ल्याक आमकां हांगा मस्त भारी अनुभव जालो आनी आमी देवाले प्रार्थना करून आयले. देवा आमी कसं म्हणून गोतना आमी देवस्थाना बसून कशी म्हणटाची तशी म्हणटाची तूं राबून आमकां कार्यक्रम चंद्रकांत सुका म्हणून देवाले प्रार्थना करून आयिल्ले प्रमाणे आज हांगा जजेस जावन आशिल्ले नायक माम तांगेले समस्त एक अतिथी वर्गांक आनी तांगेले शिक्षक वर्गांक प्रत्येक लोकांक आमकां मस्त सपोर्ट केले आनी आमगेल्यान तशिल्ले एक कसले चेडवण जेले आमकां सांगिल्लें आसा त्या मुखारसून आमी बरे रितीन एक चूक नासतना सांबाळ घेवन वताची आनी अशीच आमगेले हे मंडळी तर्फेन नित्य निरंतर देवाल सेवा करत आसले एक भाग्य आमकां मेळ्ळो आनी तुमकां सर्वांक हे एक कार्यक्रम आयोजन केल्ले हे मंगळूर गांवचे प्रत्येक लोक आनी हे एक भजन सम्राटांत तंडांत कोण आसात प्रत्येक लोकांक आमगेले हे महालक्ष्मी भजना मंडळी तर्फेन तशें ताजे आमगेले आयिल्ले तसले लक्ष्मी व्यंकटेश भजन हे दोन्ही तंडा तर्फेन हांव तुमकां मनपूर्वक हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. देव सर्वांक बरें करो. राम राम.